तुमकां सगळ्याक मागीर मोगाचो येवकार प्रवीण भवन मडगांवाच्या वतीन आमी सगळीं जाणात श्री रवींद्र बाब केळेकर पद्मभूषण हे गोंयचे नामनेचे लेखक आयचे तांचे हे वर्स मार्च 7th 100 वर्सां जातात बर्थ सेंटिनियल. सो ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ सेंटिनियल ऑफ रवींद्र बाब केळेकर पद्मभूषण रवींद्र भवन मडगांव आणि जायते प्रोग्राम येवजिल्ले आसात आणि हे सगळे प्रोग्रामाची म्हायती दिवपाक आमचे वायस चेअरमॅन हू इज प्रिसायडींग आयची मिटींग हाका सांगता. तेच बरोबर आयचे सगळ्यांक आमचे बाब बागनी बाब प्रशांत सर पै आणि आमचे सगळ्यांक हाजीर आशिल्ले आणि पूनम आणि आमचो बाब मेंबर सगळ्यांक येवकार दिता आनी ही आयची सुरू करता. सगळ्यांक नमस्कार. जशें आतां आमच्या मेंबर सेक्रेटरीन तुमचें सगळ्यांक स्वागत केल्लें आसा. सगळे पत्रकार जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारतात तेन्ना तुमी येवन आमची ही कार्यावळी जी हांगा जातात ताका तुमी उदंड प्रमाणे प्रतिसाद दितात आणि ह्याय आमची कार्यावळ आसा ताकाय तुमचो भरघोस पाठिंबो मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. 6 मार्चाक रवींद्र भवन मडगांव आणि जे नामनेचे जे आमचे गोंयचे फ्रिडम फायटर म्हणात, ज्ञानपीठ एवॉर्डी म्हणात किंवा पद्मभूषण रवींद्र बाब केळेकर हांची 100वी म्हणजे जन्मशताब्दी वर्स आमी 6 मार्चाक आमी आयोजीत केल्लें आसा आणि त्या निमित्तान खुबशे प्रोग्राम त्या दिसाक आमी आयोजीत करतले. 4 ही कार्यक्रम आमचे सुरवात जातली. 4 बरोबर आमचो नामनेचो साहित्यीक बाब दिलीप बोरकार हांची एक डॉक्युमेंटरी फिल्म रवींद्र बाबाचेर केल्ली आसा ती 4 वरांचेर हांगा आमी प्रदर्शीत करतले आणि त्याच बरोबर भायर हांगा रवींद्र बाबाचेर फोटो कॉम्पिटिशन तेजें साहित्य हाची मांडावळ आमी हांगा आयोजीत करपाची आसा. त्या दिसाक 3 नामने 3 एक जे तरुण होतकरू जे लेखक आसात तांकां आमी तांचो एक सन्मान करप अशें आमी थारायल्लें आसा आणि ताका लागून आमची टीम आसा ती शॉर्टलिस्ट करपाच्या कामात व्यस्त आसा. त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी एक निबंध सर्त आयोजीत केल्ली आसा आणि ताचे विशय हांव सांगपाक बाब अगदी सराक विनंती करता की तांणी ते विशय सांगचे. रवींद्र बाब केळेकर स्वताक रायटर आनी फायटर समजताले. अशेच तरेचे रायटर आनी फायटर हांणीकय तयार जावचे अशे तरेचो हावेस ह्या निबंध सर्ती फाटल्यान आनी एकूणच आयोजना फाटल्यान आसा. ही निबंध सर्त जी आसा ती खास करून कोंकणी भाशेंतल्यानच निबंध आसपाक जाय असो नेम आसा आनीक 15 वर्सां उणेच त्या स्पर्धकाक आसची आनी चडांत चड 35 वर्सां मेरेन ताची पिराय आसची आनी ही स्पर्धा फक्त देवनागरी लिपयेंतल्यान पण गोंयच्या खंयच्याय कोंकणी भाशेच्या खंयच्याय शैलींतल्यान स्पर्धकाच्यान बरोवं येता. उण्यांत उणी 1,500 उतरां आनी चडांत चड 2,000 उतरां अशी शब्द मर्यादा ह्या स्पर्धे खातीर आसा आनी स्पर्धेचे विशय जे आसात ते अशे आसात: गोंय मुक्ती उपरांतची कोंकणी भास आनी साहित्य, भारतीय परंपरेचे भाष्यकार रवींद्र बाब केळेकर हांचे भारतीय संस्कृताये विशीं विचार, कोंकणी भास आनी साहित्याच्या वावराचो तुळात्मक अभ्यास, डिजिटल युगांत कोंकणी आनीक भारतीय भासो आनी कोंकणी अशे 6 विशय दिल्ले आसात. ह्या 6 विशयांतल्या खंयच्याय एका विशयाचेर स्पर्धकाच्यान जो गोंयचो युवक आसा 15 ते 35 वर्सां पिराये गटांतलो ताच्यांनी ह्या 6 विशयांतल्या खंयच्याय एका विशयाचेर 1,500 ते 2,000 उतरां मदीं निबंध बरोवं येता. निबंध पुरायपणान स्वता बरयल्लो आसचो आनी खंयचेय जर संदर्भ जर ताणें वापरिल्लो आसत आपल्या निबंधांत जाल्यार तो निमाणे आदरावळीन वा संदर्भ सुचीत ताणें तो दिवचो अशी अपेक्षा आसा म्हणजे तशी ह्या सक्ती आसा. निबंध हातान बरयल्लो आसत जाल्यार ताची प्रत सुवाच्य अक्षरान बरयल्ली प्रत जर प्रत्यक्ष भेटोवपाची आसा जाल्यार रवींद्र भवनाक मडगांवांत येवन तांणी कार्यालयांत भेटोवं येता आनी जर ईमेल करपाची जर आसत जाल्यार ती वेवस्था केल्ली आसा. rbm-dac.goa@nic.in ह्या ईमेल आयडीचेर तांच्यांनी निबंध धाडूं येता. ताची निबंध स्कॅन करून
आणि ताचे बरोबरच प्रत्यक्ष दिवं वा इमेलीचेर दिवं प्रत्येक स्पर्धकान आपलें एक स्वप्रमाणीत पत्र ह्या निबंधा बरोबर दिवचें पडटलें आणि ते स्वप्रमाणीत पत्र जातूंत आपूण 15 ते 35 वर्सां पिराय गटांतलो आसा आणि गोंयचो लेखक आसा आणि हो निबंध आपणे स्वता बरयला म्हणून ताणें त्या पत्रांत बरोवचें पडटलें. सर्तीच्या नेमांत ऐन वेळार बदल करपाचो अधिकार आयोजकांक आसतलो आणि स्पर्धेक 3 बक्षिसां आसात. पयलें इनाम ₹7,000 आणि प्रमाणपत्र, दुसरें 5,000 आणि प्रमाणपत्र आणि तिसरें 3,000 आणि प्रमाणपत्र अशी इनामां आसात आणि इनामां जी 6 तारखेक मुखेल कार्यावळ जातली जन्मशताब्दीची त्या दिसाक रवींद्र भवनात भेटोवप जातली. या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे दुसरे एक ज्ञानपीठकार. गोंय इतले ल्हान आसून सुद्धा गोंया भितर 2 ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळिल्ले आसात. पयलो रवींद्र बाबाक मेळिल्लो आणि दुसरो मेळ्ळा दामोदर उर्फ भाई मावजो हांकां. सो भाई मावजो ह्या कार्यावळीची येजमानकी चलयतले आणि त्याच बरोबर रवींद्र बाबाच्या जिवनाचेर एक टॉक, एक भाशण कीनोट स्पीकर म्हण डॉक्टर किरण बुडकुले ह्यो खासा एक भाषण करतली रवींद्र बाबाच्या जिवनाचेर. सो ही कार्यावळ मुजरत घडोवन हाडटा रवींद्र भवन. फाटीं आमी मनोहरराय सरदेसायाचेर घडयली, ताची जन्मशती जाली आणि आता रवींद्र बाबाची 7 मार्चाक सोंपता जन्मशताब्दी वर्स. त्या निमतान 6 मार्चाक हो जो कार्यक्रम रवींद्र भवनान आयोजीत केला. ह्या कार्यावळीक सगळ्या साहित्यीक गोंय मोगी आनीक कोंकणी मोगी लोकांनी मुद्दम येवचे अशी आमची नमळायेची मागणी आसा आणि आमकां खात्री आसा की ज्या प्रमाणे मनोहर बाबाचो कार्यावळ तुमी यशस्वी केली त्याच प्रमाणे रवींद्र बाबाची जन्मशताब्दीची कार्यावळ तुमी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावतले आणि यशस्वी करतले.